ब्रेस्तार 29 फेब्रुवारी 2024 मुखेल वळ सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात ती सुबागी नियाळा खादार पयल्या वाचपान चेरेमियास प्रवादी आमकां अशी शिटकावणी दिता जी कोण मनशांचेर विस्वास दवरतात, जी कोण कुडीच्या बळाचेर पातयेतात आनी जांचें काळीज सर्वेस्परा थावन पयस आसा तांचेर शिरा पडटलो। तांचे सोवे कांयच बरेपण येवचें ना, पूण जी कोण सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात आनी ताचेर खोल विस्वास ठेवतात ती मनशां सुबागी। सर्वेस्पर आमची काळसां मनां तपासून काडटा आनी आमच्या दर एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे मजुरी दिता। हे आमच्या मनान आमी गोठ रिगोवंक जाय, विसरूंक फावना। आयच्या शुभ वर्तमानान अशेंच कितें मेळटा। तो गिरेस्त मनीस बरी जेवणां करून जियेतालो आनी दुर्बळ लाजार ताच्या मेजावेले पडटा थंय खावंक आशेतालो। गिरेस्त मनशान लाजाराचेर केन्नाच काकलुतीन नदर घालूंक ना, पूण आतां मेल्या उपरांत स्वर्गार आसलेल्या लाजाराक आपल्या उदकाचो थेंबो दिवंक धाड अब्राहम बापा लागीं मागता, पूण अब्राहम ताका स्पोश्टपणी ताका गमयता अशें जावचें ना म्हूण। शुभ वर्तमानान आमकां अशें मेळटा, जो कोण दुसऱ्याचे हाल उपदरे दयाळाय आनी सेवेन जियेता तांचेर सदांच देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसता आनी देव ताका केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना। म्हजो थाराव जिवीतभर सर्वेस्पराचेर पातयेवन म्हजें जिवीत भावार्थान सारूंक वावुरतलो।